आणि तुम्ही प्रकाश सती सौकी नव्हे? हां हां सौख्य रसाबा. आणि पावसाळ्यातना पत्रड गंटी सुके आळवती आषाण कीर्लो आळांबे आणि तैकीड वही अजेच ರಂದಪ್ಪನವೇ. हो हंग घेऊन बसल्या मक्काच रक्तस की म्हणून जमगे थी गंटी सुखे. हां पैरमगेल विनायकन कंकी दुखून कीर लढले चढणासिले थोडेची ते 3 दिवस उतकंतू दवरलेले दिवस दोन उद्दाक चेंज करतासिले कीर्लू आणि बिक्कंडसिले आणि गांटी घालून सुकी केले फर्स्ट क्लास दला. वय गंटी सुक्की लायक दत्त म्हूण हांव स्पेशल जावन सांगता म्हणना नवे. अप्रुपाय खिनेकलेनाच पुरा केलेल की म्हण कसन ते हगूर उलयता सती. हा उल्लो चिक कळताना कोण बते उलयतस. हो पूर्णिमा ताईत गो चोरा म्हणकी ते राबल्या एद्रा येऊन उल्लई. तश नाही सावित्रक्का हावा आतितले हंगे येतासिली तू हंगेला गोलयतासिल नवे तशीच म्हाका ऐकूया म्हण दिसले. आणि गांटी सुक्के भारी रुची दल्ला दिसता नवे. गांटी सुक्की भारी रुची दल्ला आबा. मीठ मिरसांग चिंचांबा पुरा पळमगिरी लायक दानशी असतवे तेवे हाव केलेल म्हणरी सांगतावे. तू वर्णन करताना तोंडा उद्दा येत सावित्रका. तू एक चोर दिलेल दलरी आज एक मुष्टी जव येत असेल की म्हण. अय्यो देवा आमगे ते घंटी सुकी केली म्हणून हिगेल कन्ना पडलवे दीन दला सोडाय नाही. आणि मका हिगेल दुखून केलं विषय ऐकून घेऊ का. ते दिवस म्हणलं नव्हे तिने कसं की उल्लोच अस म्हणून कसं करचे गांटी सुक्की दिवून विषय येऊ बाहेर हाडो काम आहे. कसं आलोचन करतस म्हणून मग कळना म्हणले की हवे गांटी सुक्की देऊ करत म्हणून मी तरी रडतस ही सावित्रका. मी गेला विषय अस ती गेला सुक्की अस आता एक्सचेंज करू का तीची. सुक्की देऊ करत म्हणून आलोचन करतस वे नक हॉड ना सावित्रका. हा वय करता आता पावसाळीन तो अळवा पाना काही बर घालवे मेळता चंदकोन धुवून चिके बाड घालून एक गांटी बांधून करच्या कितलं वेळ. हावे करता दलरी तुगेल रुची या ना मक्का तशी जाऊन हाव निमगिलेल तितल्यांची मस्त आलोचन कोर नाक सावित्रका हॉड ना हावनी येऊच वे. तुक सुक्की नक्कदला हॉड ना गो ते कसं की उल्लो का म्हण सांगिल नव्हे ते सांगचे इष्ट असलं सांग नातलर नाका बा. हे विषय तुका कळलेले रे. तुका आमका पुरुषनक चांग देत म्हूण लेखले तुका ऐकूच इंटरेस्ट नातल्यार नाका सोडी येता येते. तू विषय सांगचे पशी पुढे हांव एक तुगेले निमगू का बैस ते खुर्चेर बैस सांगता. कसं निमगू का असेल सावित्रका. त्या दिस तो अळम भांड दिल पळे तंतुल अर्ध वाईट असिले उडयले गोतसवे आणि वरलेले अर्ध तुले अर्धच पळे अर्ध कुसून गेलेले ते पूर्ती चॉक कोण रंदे करताना पुरपूर धावून गेले. असल हांडीवच गो तुवे. अय्यो सावित्रका त्या पॅकेट हांव तुक दिल्ले. अय्यो देवा तशी जाल्यार ते म्हाक्षी घरच्याक लायक अशी लाळांबेच गेल्ली की म्हणून छे कसन काम जाल्ले पडे पुरो हे कस्तुरी निमिती. म्हाका दावो म्हाक्षी घरच्याक दावो वायट जाल्यार दिव का म्हण आसू गो कोणाक जाल्यार चांग असील दिव का नावे दिवचक नज्ज ताजेरी कस्तुरील मात्र घालता नवे. ते तश नाही सावित्रका बहीर कसन जालेल गो तसवे बहीर म्हळ्यारी आळांबे दिल पळे तुका त्या दिवसू सकाळीची काळोख असताना हाव आणि मिगेल धुव आळांबींची गेलेली ती त्या दिस आमगेलं दृष्टी कसन की मस्त आळांब दिलेले. आम्ही 2 जण काढतस ती ही येईल नव्हे कस्तुरी गाव बोंचे काम नव्हे तिका.
आईली ची पूर्ती तू खर्च मला कसाने मक्क धाव का हाव वनमाल हन्नेक देऊ का तू कडच्या कना म्हणून लढे का बसली नव्हे हाव म्हणले पळे हांव एकलीच खायना म्हाका थोडे सावित्रका थोडे मागशी घरच्याक तांकां दिता वंटीन अशी हांव केदने कसनी खायना एक वस्तू तोंडा घालना म्हणले ही म्हणटस पुरा म्हाका गतीना तुगेले तुका म्हाका हे पूर्ती हरका हांव मिगेल वनमाल हन्नेक दिवू का म्हणटस नव्हे जाग कसा निगेल अन्नाल घरचे खंयवे हांवें हिंचे प्रश्न निमगेल ते का कसं म्हणतो गोतस की तुगेल अन्नाल घरचे नाही मिगेल अन्नाल घरचे नाही वरद राय मम्मले जाग हे हाव हंगदला लळांबे पुरा घेत म्हणू तगला परमिशन घेतले आखी कसं म्हणची हिका कसने आळांभरचक हिक परमिशन दित खैवे तो वरद राय मामू कसलेक तंक नक खैवे ती कस्तुरी खंचिನ मनेच म्हणून गोतस नव्हे तिने कसने वयारन सांगिल तेदना ते वरद राय मामन हू म्हणशा पुरो नादले हिक कशी तितली धैर्य येता पूर्णिमा वापास तुगल फुल्ली चाळी सूर करतेस असल प्रौलद दला री तू हंगे उचे नक गो अय्यो सावित्रका चूक लेकू नका नाही म्हाका दिसील तशी आणि वरदराय मामू हिक परमिशन दिवची म्हळ्यार रे आमची गल्ल्यांका आळंबे म्हळ्यार रे कितलसल्या री पावना आता तेव्हा कसं की सिजोनो फ्रिजानी घालून दवरतात के 4-5 महिने असत खंय बा नाही हांव कर न्ही ते सांगील आयकलेले पूर्ती डिटेल गोतना ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದವರ್ಗೆ घेतात ಕೈ तशी असताना हिक्क परमिशन दिवची म्हळ्यार रे सोडी कसं की म्हाका नाकते ಒಟ್ಟು म्हाका ही काळां बापडचो सोणी पळय हांव तीन येवच पशी पूड कितले कळेल पळय तितलेंची हांवें सुरवेरी कोणे पुणी आयला री पळयला री म्हूण भिवन काडतसिली आसील वट्राशी पुरा काडले सावित्रका तांतूय हांव विंचून दवरले थोडे म्हाका थोडे तुका मागशी घरच्याक एद्रा घरच्याक अशी पुरा वांट घालेले तुक म्हूण हांवें हडोड आशिल्ले लायक आशिल्ले मिठमिठो पळोवन दवरलेले सावित्रका खंय कितें पॅकेट एक्सचेंज जाल्ला हाजे मदें तुमी गेल बमणाले कूट म्हूण घेवन हाडल्या तांकां हांकां कसन वांटूचे पुरो आमकां आसो म्हणून तांणी नवच्या गेल पळोवन हांव निपोवन हाडलेलें नवें गडबडीन तो अशी जाल्ला सावित्रका सारी हो ती कस्तुरी इतली जोर धरली हांवें कसाने वनमालाक अळंबे अभिषेक करता खंय ती पयर हांव अशीची मार्गार वता आसतना हन्नी 3 जणां उल्लोच आयकले कोण म्हळ्यार वनमालाक कस्तुरी आनी कस्तुरील बमणान अळंबेचे उलयत आशिल्ली ती तेन्ना ही वनमालाक म्हणटसिली पण आमी गेल कुळार पेटोका तांकां मेळना हंग दुखून अळंब पेटोका हांवें म्हण सांगतसिली खंयकीची ती कस्तुरीक दुड्ड दितकी कसांकी दुडवा आशेक हिने आसील पूर्ती भोर न्हू तिका दिवचे तीन कुळार पेटोत दिसता हे खंयचे न्याय सावित्रका आमगेल गांवांत जाल्यार आमी खावका नव्हे पुरे दुसऱ्या गांवांक पेटोच म्हळ्यार आमी खंय वच्चे हो अशी पुरा चलतस वे आमकां गोतू ना पळय सगळो दीस घरा भितरी बैसून सिज्जोन खावचे नव्हे गांवचे पंचायतीक कशी कळटा होई सावित्रका आशिल्ले अळंबे पुरा हिकादल्ले पयरी शुक्री लगी अळंबे घेता आशिल्ला बा दुडवाकी अशीच की कसन कित्त म्हणून मग गोतना आनी कोणाक पुरे ते वनमालाक आसील पूर्ती ही कुळार साक्षीत वे करते हिका कशी म्हाका तार माई फ्रेंड जाल्ल्या तिगेल मूलक ते कस्तुरीक वनमालाक पुरा लायक बुद्धी शिकयत हांवें अळंब घेतले वे ती आस तिका पूर्ती अळंब मिगेल घरा हाणी जाले रे मिगेल नाव सावित्री फटी तशी बुद्धी शिकोका सावित्रका आम तसेल दुर्बळेन कोणाक बुद्धी शिकोचे दत्वे तुमगेल तसेलेन ಹೊಡ್ಡು मनुष्यन बुद्धी शिकोका तू सांगचे करेक्ट गो पूर्णिमा ಹೊಡ್ಡು मनुष्यांक मात्र होड बुद्धी अशे तू काय भिव नाका न्ही हांव पूर्ती इत्यर्थ करता होय सावित्रका तू एक नमने म्हाका हावस आशिल म्हणके तू 4 दीस उरले न्ही म्हणून म्हाका कितले बेजार जालेले गो तसवे कितले रडल्या म्हण ना हांव आनी तुका मिगेल वयर आशिल कोप उणी जालें नवे म्हाका तितले पुरो म्हाका हिगेल वयर मोग ना तिका मिगेल वयर प्रीती ना म्हणून गोतस तिका कशें की दावका म्हण हंग येता
मक कसे की दव कमण होती गेला गुल्लायता सावित्रका वापस तुगेलाग मापी निम्गी तस हाव ते दिस कसे की गोत नाशी चुकी केले मापी कर सावित्रका आणि मात्र मक घरा येऊ नक म्हणून सांगू नका असगो दल्लेल दावून गेले केलेले चुकी वापस कोर नका इथे हां दाईत सावित्रका हावनी येता घरात मस्त काम असं